गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान। फाटले 24 वरांत कोरोना महामारीक लागून एकल्याकय मरण येयल्ल्याची बातमी ना ही एक सुखदिणी खबर, पूण 19 नव्या केशींची नोंद मात जाल्या। फाटल्या 24 वरांत 11,239 जाणांचे लसीकरण जाले। कोरोनाक लागून गोंयांत खंयच्याय पेशंटाक मरण आयिल्ल्याची नोंद ना। आयज मेरेनचो लसीकरणाचो आंकडो 19,24,414 जाला। स्थायी केंद्रांतल्यान 2 ऑक्टोबराक 1,812 जाणांनी पयलो डोस घेतलो, जाल्यार 9,211 जाणांनी दुसरो। 1 ऑक्टोबराक 27 जाणांनी पयलो जाल्यार 189 जाणांनी दुसरो डोस घेतलो। 24 वरांत 11,239 जाणांनी दोनूय डोसांचो लाव घेतलो। फाटल्या 24 वरांत 4,54,730 जाणांचे वॅक्सिनेशन जाले। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। सांकवाळ पंचायत क्षेत्रात भौशीक फंडाचो गैरवापर करून खाजगी मालमत्तेत बेकायदेशीर मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज उबारल्यात। ते कडेन आडनदर केल्ल्यान सांकवाळ ग्रामपंचायत आणि पंचायत संचालनालयाचो गोवा युनायटेड वर्कमेन युनियनान निषेध केला। तशेंच MRFचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट मनीस वस्ती सावन पयस व्हरचो अशें मागलां। उपासनगरचो निलेश वसंत नायक सांगता, हो प्रकल्प जुवारी नगरांतले लोकवस्ती सावन 25 मिटरांचे भितर बांदला, जंय 6,000 परस चड लोक रावतात। कोयराक लागून हवा, उदक आणि जुवारी नगरांतल्या घरांचें लुकसाण जातलें, भलायकेचेरय ताचो परिणाम जातलो। पंचायतीन योग्य ती कारवाय करची वा हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट पयस खंय तरी व्हरचो थळाव्यांनी मागला। आमी ह्या प्रोजेक्टार आमचो ओपोज ना, पण कितें हे लोकवस्ती जेन्ना हांगासर आसात तेन्ना ह्या लोकांक लागून आमचो लोकांक लागून जो गार्बेज ट्रीटमेंट हांगा जातलो तो सगळ्यांक वास येतलो। तशेंच हांगासर ही हायवोटेल फाटल्यान आसा, हायवोटेल त्या फाटल्यान सेम प्रोजेक्ट येयल्लो, त्या गांवच्या लोकांनी सेम प्रोजेक्ट गांवच्या लोकांनी बंद केल्लो आसा। तशेंच आयज हे जे जुवारी नगरांत जे लोक आसा तेंच्यांनी आयज ओपोज केल्लो आसा जायत्या लोकांनी। ताका लागून आमी ह्या प्रोजेक्टाक आमी निशेध करतात। आमी ह्या प्रोजेक्टाचेर ओपोज करिना, हो प्रोजेक्ट खंय तरी दुसरे कडेन जावचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता आणि ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता। गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाले। आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। पोर्तुगीज काळा सावनचो आमचो वेवसाय जात, धर्म, गिरेस्त, गरीब अशे भेदभाव पळयनासतना वेळा प्रसंगार लुकसाण सोसून आयज मेरेन वेवसाय चलयला। पूण आतां तुमची पद्दत बदलात अशें म्हणत सरकार आमच्या पोटार आडे येयला। गोंयच्या भट्टीवाल्यांनी दुख्ख उक्तायलां। सरकारान दरेकाक मुफत भट्टी आनी जनरेटर दिवचो आनी गोंयचो सगळ्यांत पोरणो वेवसाय जगोवचो ऑल गोवा बेकर्स असोसिएशनान मागला। वर्सावळी प्रमाण शेनवारा बेकरांनी मडगांवच्या हॉली स्पिरीट चर्चीत मीस करून आंतरराष्ट्रीय बेकर्स डे मनयलो। ऑल गोवा बेकर्स अँड कन्फेक्शनर असोसिएशनाच्या अध्यक्षान दिल्ल्या ब्रेडांक पादिकारान बेसांव भेटयले। बेकर्साच्या पारंपारीक वेवसायाक सरकाराची मजत मेळनाशिल्ल्यान साबार अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। ऑल गोवा बेकर्स आनी कन्फेक्शनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष पीटर फेर्नांडीसान खंत उक्तायल्या। आयकात तांकां। हे आतां गव्हर्मेंट तो जोडोवन बी तुका हिंगा भितर येवपाक दिना, कित्याक पोल्युशनाक लागून तुका पोल्युशन कंट्रोल तो जोडो आतां बंद करूंक सोदता। आनी आतां दुसरें तेणें डिसिजन घेतलां की गेल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेर की गोंयांत ज्यो जितल्यो भट्ट्यो आसात उज्याच्यो, लाकडाच्यो त्यो बंद करच्यो आनीक डिझलीच्यो आनी पेट्रोलाच्यो उजो हेज्यो लायटीच्यो उजो करच्यो। इट्स नॉट दॅट इजी। एका रातीन तुका बाबा स्ट्रॉचेर सान तूं गॅसीचेर पेटय म्हणपाचें काम न्हू तें। एक भट्टी घेतली जाल्यार आयज तुका 2.5 लाख पडटा। ते 2.5 लाखाची भट्टी घेतली म्हणजे तें काम जायना, तितून तुका त्यो पोळयो जायना, तो पावाचो फ्लेवर मेवना आनी पोळयांचें स्पीड तुका तितून जातात। थोड्यो पोळयो मातशे फुलतात। हे भट्ट्यांक जर तुका एका वराक 100 जर जातात तितून फकत 10 जातात आनी तुका द चार्म ऑफ द ब्रेड गोंयचो पाव पळय म्हणटा तेजो तुका फ्लेवर मेवना। दुसरें, गव्हर्मेंटान ही स्कीम तुका फॉल्टी स्कीम। आतां टू सपोर्ट द बेकर्स म्हणून गव्हर्मेंटान जर एक लाख जर एक जर भट्टी आमकां दिवची 2.5 लाखाची आनी भट्टी दिली म्हणून जायना, तेका जनरेटर जाय। जनरेटर दिलो म्हणून जायना, तेका डिझल जाय म्हणना आमी डिझल आमी घालतात। आमकां जनरेटर
प्लस एक भट्टी गव्हर्मेंटान आमकां ही फ्री दिवची, जाल्यारच हें जस्ट चेंज ओवर हें जातलें. नाजाल्यार देर इज नो चान्स फॉर द बेकर्स टू जस्ट चेंज ओवर फ्रॉम वूड टू इलेक्ट्रिसिटी और डिझल फायर फूड ओवर. पुर्तुगेज काळा सावन चलत आयिल्लो हो पाववाल्यांचो वेवसाय कशे तरेन ह्या वेवसायान तग धरला, कशे तरेन लोक फटयतात, कशे तरेन सरकाराक विनवण्यो केल्यो आनी सरकार कशें किकोत करता तेवूय पिटर फेर्नांडीसान सांगलें. पळयात. आमी तांकां फॉलोअप, आमी तांकां रिमायंडर करतात, आमी तांकां वचून सांगतात. आतां ह्या दिसांनी परत परत दिलां, एक MLAक आमी दिलां. आमकां रेस्पेदूच ना. आयज गोंयांत कितल्यो कम्युनिटीज आहात, त्या कम्युनिटीजांक सगळ्यांक रेस्पेद आहा. एक शेतकार आहा, एक रेंदेर आहा, एक तुका मेशीन रस्त्यार काम करता तेका पासून सबसिडी आसा. पूण आमकां आमच्या लेटर पासून जर गव्हर्मेंटाक जर गेलें, गव्हर्मेंट तुका रिस्पॉन्ड पासून करना की बाबा तुजें लेटर आमकां येयल्लें आहा, आमी वी आर लुकींग इन टू दॅट अशें म्हणून तरी आमकां इल्लोसो रेस्पेद दिल्यार आमच्या मनाक आयज बरें दिसतलें आसलें. आयज हो धंदो जो पळय आसा गोंयकारांचो, इट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट बिजनेस. ओल्डस्ट पुर्तुगेज आसतना आनी कोणाच बिजनेस करूंक ना तेन्ना हो आमचो बिजनेस. आनी इतलो कश्टांचो, त्रासांचो, रातभर आमी काम करून सकाळीं तुज्या देरार मारून आमी तुका उठयतात आनी तुजें पोट भरतात असलो. आनी ह्या धंद्याक कितले फावटी आमकां लॉस, गिरायकांचें लॉस आसता. एक एकलो गव्हर्मेंट ऑफिसर तुका म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुका आपूण बील फारीक करता म्हणटा, दुसऱ्या म्हयन्याक तो ट्रान्सफर आमकां खबरूच आसता. हेच्या देरार गेले जाल्यार तो ही ट्रान्सफर्ड ओ गया अशें म्हणटात. कितल्या काजरांनी आमी आमचो माल आमचो दिल्लो आहा, त्या काजरांचे पासून पयशे आमचे जाय ते बेकरांक ह्या येवपाचे उरल्यात. म्हाका सांगूंक लॉस दिसना आनी अभिमान दिसता की आमी इतलो सॅक्रिफायस करून ह्या आमच्या पदेरांक, आमच्या बेकरांक आयज रेस्पेद ना. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आनी पब्लिकान ह्या वेळार आमकां सपोर्ट दिवचो. आयज 6 वर्सांनी आमी पावाचेर 1 रुपया वाडयला. लोकांनी ह्यू एन क्राय करपाक कॉमर्स केली. 200 रुपयांक 3 बांगडे खावपाक तयार आसात, 500 रुपयांनी मटण खावपाक तयार आसात आनी 4 रुपयांचे पाव तो 5 रुपयांनी खावपाक लोकांक आयज त्रास जाता. हांव मागता पब्लिका कडेन तांणी आमकां आमचे सॅक्रिफायस एक कोस्ट तांणी मानून घेवन आमकां सपोर्ट करचो आनी गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी दिवचें. पारंपारीक बेकर्स आनी हालींसरा नव्यो साधन सुविधा घेवन आयिल्ले बेकर्स हांच्या मदीं सर्त आनी संघर्श चल्ला. बेकायदेशीरपणान वेवसाय करून पारंपारीक पद्दतीन काम करत आयिल्ल्या गोंयकारांच्या पोटाआड येवपी वेवसायिकांचेर सरकारान कारवाय करची अशी तांची इच्छा. आयज सायकलींनी आमचे ट्रेडिशनल पदेर आमचे आपापले एरिया भितर वयताले, दुसऱ्यांच्या एरियाक वचनासले. देर वॉज अंडरस्टँडींग, बाबा तूं म्हज्या एरियान येयनाका, हांव तुज्या एरियान येयना. पूण आयज कितें जालां, आयज भायले लोक येयल्या. आयज हांव चोवपाक गेलो 90% म्हणटालो, आयज 92% ते आसात. गोंयकार आमचे काबार जाल्यात आनी उरल्याय तेही काबार जातले. धंद्याची परिस्थिती आयज इतली लेवलाचेर पावल्या की हे नॉन गोन्स बेकर जे पळय आसात ते समजनात. कोणाक तांकां एरिया लागना, तांकां फकत टर्न ओवर लागता. पूण आयचे राती कडेन बाबा आयज आपल्याक दिसाक कितले पयशे मेवले हें ते चोयनात आनी दुसऱ्यांचे बिजनेस पिड्यार करतात, इलिगल करतात, अनहायजेनीक करतात. हें गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवचें. That is being given to us by Jesus himself, and that's what you are doing by your work that you are doing along with your workers. As the owners are here, there may not be many workers who are working under with you, but you must be the owners. But you also should always remember also the workers those are working with you, they are the ones who are laborers. And as Father has prayed, as you have said the mass, prayed the mass, now as you are going to bless your vehicles, you shall make a short prayer and then I will bless your vehicle. The meal was especially given to these people who have come forward to celebrate their day. A kind of happiness and joy through their works. Grant them all good health of body and mind. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मायकलान म्हाका केन्नाच मजत करूंक ना आनी ताचे मजतीची गरजय ना. मायकल कितें म्हणू, शिवोलचो भाजपाचो उमेदवार हांवूच आनी हांवूच थंय जिखतलो. म्हाजो हांव समर्थ आसा. पत्रकारांनी खणून खणून विचारिल्ल्या प्रश्नांक शिवोलेचो आदलो आमदार आनी भाजपाचो माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकारान ह्या उतरांनी जाप दिले. शिवोली मतदारसंघा खातीर सद्याक भाजपा विरुद्ध भाजपा अशें कोफुसांव सुरू जाला. विधानसभा वेंचणुके खातीर कांय म्हयने उरल्यात.
भाजपात मंत्रिपदार आशिल्ल्या मायकलाची घरकान्न शिवोलेच्यान वेंचणूक लढयतली. देखून दयानंद मांद्रेकाराचे वावुरपे फुर्योज जाल्यात आनी मांद्रेकारूय. पूण तिडा उक्ती करिनासतना ताणें सांगलें, मायकल म्हजो इश्ट, पूण हांव वेंचून येवपा खातीर ताची मजतीची आपल्याक गरज ना. आयकात मांद्रेकाराक. वोट जाल्ली 16,500 वोट जाल्ली आणि म्हाका तुज्या खूब प्रेस वालो इलेक्शन जाल्या नंतर येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, अरे मांद्रेकर बाब तुजें कितें हें मत आहा काय म्हणून, हें इलेक्शन तुमी जिखतल्यात काय कितें. आनी ताणें म्हाका म्हणलें खबर ना, हांव इलेक्शन जिखतलो काय कितें तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका किमान 4,500 वोट पडटली इतकें खबर आहा म्हणून इतकें आमी काम केलां. कितकी 4,500 वोट म्हाका पडटली इतक्यान सांगलेलें. आतां 16,500 तितक्यान तो म्हणला 16,500 वोटींग जालां आनी तूं 4,500 वोट पडटले म्हणटा तूं कसो जिखूंक शकता. तेन्ना रिजल्ट येयले पळय, रिजल्ट इतके बरे येयले. हांव 4,455 वोट म्हाका पडले आनी 800 मतांनी हांव जिखलो. ओके. मायकलाचें तुमकां कितें म्हणलें आसा? मायकल बरो फ्रेंड. बरो फ्रेंड. सो तुमच्या मदें डिफरन्सिएशन कांय ना? कशें बाबा तो बसोंक सोदता, तो कितें कशें राजकारण कशें आसता. पॉलिटिक्सान मायकलान पॉलिटिक्सान हाडपी हांव सगळ्यांत पयले तेच्या कॉन्स्टिट्युएंट वचून तेची मिटींग घेवपी आनी त्या लोकांक थंयसर सांगपी. त्या वेल्लेकार म्हणच्या घरान हांवें ती मिटींग घेतलेली आनी त्या लोकांक हांवें सांगलेलें की फुडलो आमदार आहा पळय हो मायकल लोबो. तुमी सांगलें? हांवें सांगलेलें. तो तेन्ना जिल्ला पंचायतीचो मेंबर आसलो तेन्ना हांवें सांगलो ताका. त्यात म्हाका तेन्ना विश्वास आसलो तेचेर की हो मनीस आहा पळय फुडें वचून आमदार जालो तो. आतां विश्वास आहा? तोच विश्वास आहा तुमचो? तो मायकलाचेर आतांय तोच विश्वास उरला तुजो? तो इलेक्शनाक बाबा फाल्यां तुका हेल्प करूंक शकता म्हणून सिओलेन? म्हाका ती हेल्प करपाची गरजूच ना. तेजी गरज ना? अरे बाप्या, म्हाका तेणें केन्ना हेल्प करूंक ना. म्हाका तेणेन केन्नाच हेल्प करूंक ना आनी म्हाका केन्ना हेल्प करपाची ती हेल्प घेवपाची म्हाका गरजूच ना. हांव म्हाज्या ताकदीचेर समर्थ. कळ्ळें तुका? म्हाका तेची गरजूच ना न्हू. आतां तो केन्ना पॉलिटिक्सान येयला आनी तो केन्ना म्हाका मदत करतलो. आतां तो पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं हांव ह्या राज्याचो मंत्री जाला 2002. म्हणजे पॉलिटिक्सान हांव ह्या पॉलिटिक्सान आनी पार्टीन हांव सिनियर मोस्ट मनीस डॉक्टर मनोहर पर्रीकर. म्हाका कितें पूण मायकल इज माय गूड फ्रेंड. तो बरो फ्रेंड. पॉलिटिक्स तो रावलो तेची बायल रावली. लेट्स फायट पॉलिटिक्स. एकाच पार्टींतले दोग जाण एकाच मतदारसंघात लढपाक सोदतात हें कशें कितें ह्या प्रश्नाचेर मांद्रेकारान जाप दिली. तो म्हणटा आपूण लोकशाही मानता, देखून कोणी खंय लढचें आनी खंय जिखचें ताचें तो थारायतलो. पूण शिवोले हे खेपे भाजपाचे वतीन हांवूच उबो रावतलो आनी हांवूच जिखतलो. आयकात तांचो आत्मविश्वास. वी आर बिलीव इन डेमोक्रेसी आनी डेमोक्रेसीन खंयच्याय मनशान खंय तरी येवन इलेक्शन लडोवप. अपार्ट फ्रॉम पार्टी. ओके. पूण फाटीं तुमी स्टेटमेंट केल्लो जेन्ना सीएम तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन टुराक गेल्ले की कितें चल्लां पळय तेजेर बीजेपी पार्टीन लक्ष दिवचें, दखल दिवची म्हणून. कित्याक असो स्टेटमेंट हांवें करूंक नासलो, आमच्या कार्यकर्त्यान केलो. ओके. कार्यकर्त्यान केल्लो. त्या पद्दतीन जें कितें चल्लां पळय तेचेर तुमी दखल दिवची आनी कार्यकर्त्यांचे त्या स्टेटमेंटाचेर ठाम आसा. ओके. तुमकां कॉन्फिडंट आसा की तुमकां टिकेट मेळटली बीजेपीची? कॉन्फिडन्स आसा की हांव जिखतलो म्हणून. जिखतलो म्हणून? हय, 100%. आनी एके सायडीन तो म्हणटा की तेंचे सर्वे प्रमाणे तेजे बायलेचें नांव फर्स्ट आसा अशें थिंगा. कशें आहा जो जे सर्वे आहा पळय ते आपणाक जाय तशें सर्वे करता. हांवें म्हाजो सर्वे करूंक ना. हांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 फावटी जिखलां. हांवें केन्ना सर्वे करूंक ना. म्हाका कॉन्फिडन्स आहा ह्या फावटीक हांवूच जिखतलो. पूण फाल्यां समज तूं पार्टीन तुमची दखल घेवंक ना जाल्यार मागीर कितें करतलो? इंडिपेंडंट ओ कितें? पळय पार्टी दखल घेयना जाल्यार तेन्ना विचार करपाक खूब टायम आहा. ओके. खूब टायम आहा. कांय
आजूच सगळें करपाची गरज नासतना. पण तुम्ही हे कशें पळयता मांद्रेकर बाब की दोगूय जाण तुमी एकाच पार्टीन आसा पूण तेज्या हाडीच्यान स्टेटमेंट येता की तेणी इच्छा दाखयता सगळें दाखयता. अशें हो क्वेश्चन तुमी म्हाका इतरापो सोबूत चुकीचें. कित्याक दयानंद मांद्रेकर एज BJP हांवें म्हजो कॅरियर along with मनोहर पर्रीकर 1991 स्टार्ट केला BJP बरोबर. आनी हांव पॉलिटिकल मनीस म्हणून म्हजें काम आहा पळय हांवें BJPन स्टार्ट केलां. आनी आजूय हांव BJPन आहा. हांव आजून ज्या पक्षान म्हजें काम चालू केलां हांव वोटर MG पार्टीचो आसलो. वोटर म्हणून हांव MG पार्टीचो आसलो आनी तेच्या नंतर हांव BJPन गेलां. हांव आज पर्यंत ठाम BJPन आहा. आनी ह्या मदल्या काळान भितर कोण येता आनी कोण वयता हेंची दखल घेवपाची म्हाका कित्याक चिंता पडली. तुमची दखल म्हणजे तुमी पार्टयेक सांगला काय म्हणटा तेंच्या बाबा तुमी आसतना थिंगा दुसरे जाण कशें आहा न्हू पळय म्हाका पार्टेक स्पेसिफीक कितें सांगपाची कांयच गरज तांकां ना. खबर आहा. म्हाका पूर्ण विश्वास आहा. पार्टी आहा पळय म्हाजे बरोबर जाता. फाल्यां बसलो जाल्यार तो अवश्य बसचो तें सांगलें तुका तेणी बसचोच म्हणून. पण तुमकां इफेक्ट काय जावचो ना तितून? इफेक्ट काय बसत हांव जिखतलो म्हणटा तेन्ना इफेक्ट कित्याक. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार. आणि आयचे कोंकणी खबराची तर हांगाच सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.